वेदीचेर हजर असल्या मानेस्तानो, आमच्या मंगळूर दिवसेच्या परिशदाच्या ह्या भांगरोत्सव वर्सांत हजर असल्या समेस्त सदस्यांनो, म्हज्या मगाच्या भाव भयणींनो, वेदीचेर हजर असल्या बिस साहेबांचो म्हाका थोडो संबंद आसा. बिशप पीटर पॉल सल्लाना, म्हजें नांव पीटर, ते पीटर पॉल. आजकालचे राजकीय भाशेंत ते डबल इंजीन, हांव सिंगल इंजीन म्हणयेत. आमचो कार्दिनाल साहेब फिलीप नेरी फेर्रांव, तांचें पात्रोन फेस्त फिलीप नेरी, सेंट फिलीप नेरी मे 26 तारीखेर, आनी त्या तारीखेचेर हांव जल्मल्लों. बिशप पीटर पॉल एक बापूय कसो, हांव ल्हान याजक आसतना म्हाकाय तांची मार्गदर्शन दिल्लें आसा, आनी आज हांव प्रणाम तांकां करतां. आनी तशेंच म्हाका दिसता आज तुमकां समेस्तांक हांवें सभास पेटोवंक जाय, कित्याक ही 50 वर्सांची यात्रा तुमी सांगात केल्लें आसा. जें कितें बिशप बेझिल डिसूजा आमच्या वातिकन महासभेंत आयकल्लें, तांणी देखलें, ताणें समजणलें, ह्या दिसांत पयलेच फावटी भारत देशांत ह्या गवळीक परिशदांत तांणी सुरू केल्लें, ताणें घातली ती बी म्हणयेत. बिशप अलोयशियस पॉल तांणी तें रूख जायशें केलें, आनी आज म्हाका दिसता बिशप पीटर पॉल ताचें फळ आज खातीच आसा. आनी ते देखून तुमकां समेस्तांक सभासके दिता, कित्याक चड मट्टाचेर हो लायिकांचो सभा. आमचे याजक, आमचे बिस साहेब, आमच्या वडील आसात, पूण तांचें कितें चड म्हणयेत तुमी लायकांनी ही इगर्ज मात चलोवन हाडली आसा. आज म्हाका दिल्लो विशय जावन आसा कॉल टू बी प्रॉफिट्स इन टुडेज सोसायटी. आमच्या समाजांत प्रवादी जावचें आपोवणें. प्रवादी म्हणलें शब्द भिरांकूळ जावन आसा. आतांच आमच्या मानेस्त मिस्टर मायकल डिकोनान, जस्टिस मायकल डिकोनान एक प्रवादपण कशें आनी कितें, आनी आजकालच्या दिसान भारत देशांत प्रवाद जावचें, मोरूंक तयार जावचें, मोरूंक तयार जावचें. कित्याक आयचो विशय देवाचो विशय, आनी एकान देव आमच्या हातींत तो दिवन आसा. म्हाका 4 विशय सांगूंक आसात. ह्या 4 दृश्टेंत, 4 विशयांत, ह्या 4 वटेन हांव प्रवादपण पळयतां. पयले सुवातेर वयल्यान, दुसरें भोंवतणी, तिसरें आमच्या सकल आसले ते विशय, आनी चवथें आमकां म्हणयेत सर्वय विशयांत आमचें अंतरंग कितें करता तें. पयले सुवातेर पयलें वयलें, उंचलें आमी म्हणटा, देवाथान आमी स्विकार करची एक उर्पा. कित्याक आज क्रिस्तांवपण न्हय आमकां एक व्हडपण, न्हय आमकां एक दिवची आमकां अंतस्त, पूण खालतेपणाची कुरपा जावन आसा. आज मंगळूर दिवसेंतल्या वयरींक तरी आसा, जावं पुरो कितल्या बिस साहेबांचो, कितल्या याजकांचो, कितल्या आमच्या सिस्टर्स आनी वडिलांचो आमी आज जोडले आसा. भावार्थ जावन आसा एक दिवो. हो दिवो आमी दुसऱ्यांक दिता आसतना खंयच्याय लेखान उणो जायना, आनी उणें जावंक नजो. आज जावंक पुरो आमी विचारूंक जाय, आमची 50 वर्सां जाल्लीं, मुखार कितें, मुखार कितें. कोणी एकलो फोटोग्राफर 100 वर्सां जाल्ल्या एका म्हातारा लागीं, एका जाणट्या मनशा लागीं फोटो काडूंक गेल्लो. खंय फोटो बऱ्या भशेन काडलो, सगळ्याच वटेन कन्न काडलो, आनी सांगलें अंकल नायस फोटोज, पूण येवच्या वर्साक हांव येवं म्हणलें.
ते मात्रेन त्या जाणट्या मनशान सांगलें खंय येवच्या वर्साक हांव आसतलों पूण तूं आसतलोय म्हणून. ते देखून 50 वर्सां तुमी केल्लीं आसात पूण आज मुखार कितें. पयले सुवातेर उंचल्यान आमी पळोवचें. देवाची कृपा. आज एक ल्हान विशय हांव सांगता. आमच्या ओरिसांत खंडमालुश्यांत ह्या म्हयन्याच्या ह्या वर्साच्या ऑगस्ट 10 तारखेर तांची 10 वर्सां भरलीं. जेन्ना म्हणयेत 10 वर्सां फाटीं भिरांकूळ एका परिस्थितींत तांच्या घरां सुमार 3000 घरां लासलीं. 300 घरां लासून उडयलीं आनी सुमार 60 लोक तांचे आमी क्रिस्तांव म्हूण सांगून भावार्था खातीर तांणी आज तांचो जीव दिलो. हेंचें चरित्र पळोवंक गेल्यारच 1 generation क्रिश्चन्स, 2 generations क्रिश्चन्स. आज हांव 400 वर्सां जावन आमची चरित्र आसा म्हूण जावंक पुरो आमी सांगयेत. पूण आमची भावार्थाची साक्ष कितें जावन आसा. आज मिस्टर डेकुनानी सांगल्या भशेनच आमची साक्ष कितें जावन आसा. Are we scared to share our faith? Are we scared to proclaim our faith? आतांचलच्या संभाशणेंत आमच्या कोर्ट संभाशणेंत आमी आयकता आर्टिकल नंबर 25 प्रकार कोण एकलो आमकां सांगते आसा. हे आर्टिकल यू कॅन प्रीच, यू कॅन प्रोक्लेम, यू कॅन प्रोपगेट बट नॉट कन्वर्ट. बट नॉट कन्वर्ट हेजो अर्थ कितें. कॉन्ट्रडिक्शन. आज तूं म्हाका बाजारांत वचून ते ॲपल्स बरे भशेन पळय, तांचो फोटो काड, मात खाय नाका म्हणटा. म्हाका खाय नाका म्हणटा. आज आमी आयकून आसा जावंक पुरो आमची प्रभातपण जावन आसा. आज आयचो काल जावन आसा आमचो आगमनाचो काल, आदवेंत काल, सांजुआंव बावतिस्त तो ताळो जावंक पुरो. आमच्या अरण्यांत बोमोरचो तो आमचो रेखलाचो ताळो, भावाचो ताळो जावंक जाय. दुसऱ्या विशयांत आमच्या भोंवतणी जावच्या विशयांत आमी क्रिस्तांव एकसूरपणांत आमी क्रिस्तांव म्हूण येत की आमी सगल्यांक बराबर करूंक जाय. आमचे मदें गरीब आसात, आमचे मदें अनभावार्थी आसात, आमचे मदें जावंक पुरो गरजेवंत आसात. आज पापसाय फ्रांसीस आमकां म्हणटा गो टू द पेरिफरी, गो टू द पेरिफरी. ह्या पट्टणांत ह्या शहरांत तुमी रावन कांयच करूंक जायना. जेजू क्रिस्त जीवन जाल्ल्या वेळाचेर तांच्या आपोस्तलांक तो आयज बडो म्हणटा गो टू गॅलिली, गो टू गॅलिली. गॅलिलीक वच, कित्याक थंयसर माशली आसा, थंयसर गरीब आसात, थंयसर बोट आसात. जेरुसलेमांत उडान तस्त आसा, ते थंयच पुरो. आज जावंक पुरो आमचे भोंवतणी आमी पळोवंक जाय. आमचे जायते गरीब लोक आसात, आमचे जायते दलीत क्रिस्तांव आसात. तांकांय सिरसून घेवचें आमी तयार आसा आमचे भोंवतणी. तिसरें आमी म्हणयेत आमचे मदें आसलेल्या त्या गरजेवंतां भितरच आमचेच क्रिस्तांव गरजेवंत, आमचे क्रिस्तांव गरजेवंत. तितलेंच न्हय, आमचे हेर जातींक आज सरकार आमकां तूं इस्कॉलांत फ्री दिवन घेवन जावंक पुरो क्रिस्तांव करता म्हण अपवाद करता जाल्यारच हांव चड बाकीचे अक्रिस्तांव लोकांक हांव जावंक पुरो आमची चॅरिटी आमचे देणी दिता. कित्याक आमी अंतस्करणांत आमी कोणाकीच वायट करूंक ना, कोणाकीच अन्याय करना. आनी ते देखून भोंवतणी आसल्या सकल मठाक आसल्या लोकांक आमी वयर काडचेक प्रयत्न करया. आनी निमाणें जावन आसा आमचें अंतस्करण. आमचे क्रिस्तांव एक धर्म, एक देव, एक कुरीस, एक बाप्तिस्म. हें जावंक पुरो आमच्या उतरांत आनी शर्मावांत मात्र न्हय, पूण आमचे मदें एकवट आसूंक जाय. कितले मटार आमचे क्रिस्तांव मदें आमकां एकवट आसा. बाकीच्या धर्मांचे आमी पळयलेच तांकां कांयच नाका, तांकां कांयच विशय नाका. आज एक आमच्या समुदायांत, आमच्या दुसऱ्या समुदायांत लोकांक वोट घाल म्हणटा आसतना ते तोंड बी दाखयनात. जावंक पुरो एक बुरका घालन, एक तोंडाची वस्तूर घालून दितात, ते हेका वोट घालात म्हणून सगळे लोक वोट घालतात. मागीर वोट घालतरी आमी तेजें पयलें काड तो कोण म्हूण आमी पळयत. पूण आमच्या क्रिस्तांव मदें आमचे मदें एकवट ना. आमच्या क्रिस्तांवांक आज जावंक पुरो आमी सकल दवरचें, सकल हाडचें, सकल वाडचें. आमकां बाकीचें न्हय, आमचेच जावन आसात. आनी ते देखून आज क्रिस्तांवपण म्हळ्यार आमी एक साक्ष. आज आमच्या कार्डिनलान सांगले भशेन युनायटेड सर्वीस,
पयलीं आमी युनायटेड आसूंक जाय, आमचे मदें एकवट आसूंक जाय. आनी एकवट खंयचे वाटेन जर तरीच आमीच कारण जावन आसा जावंक पुरो. डिसयुनिटी इज द बिगस्ट स्कॅन्डल ऑफ क्रिश्चियनिटी. आज आमच्या क्रिस्तांवपणांत एकवट ना देखून जावंक पुरो. आमकां सुमार इतले वस्तू, सुमार इतले विशयांत आनी सुमार इतले लोक आमी क्रिस्तांव करून कांयच उपयोग ना. They don't even bother about the other people are problem. The Christians are no problem because Christians are always not united. आनी हें आमी पदे पदे दाखोवन आसा. ते देखून जावंक पुरो. आजकालच्या दिसांत आज पाप साहेबान आमकां सूत्र दिल्लें आसा. कार्दिनल फिलीप नेरीन सांगले भशेन ते सिनड ही जावन आसा आमची मुखली वाट. येदोळ म्हणसर जर तरी आमी करूंक जावंक ना जावंक पुरो. ह्या सिनोडाच्या अर्थांत ह्या सिनोडाचे अर्थ जावन आसा आजकालची मुखार चलची वाट लोकांची वाट जावन आसा. आज आमी सांगचें वोट न्हय पूण लोकांचें आयकूनचें वोट जावन आसा. आज आमी जावंक पुरो सभेंत आमी आमचें मिटींग करचें वोट न्हय पूण लोकां मदें बसून एक जावचें तें जावन आसा आज सिनोडाची वाट. आनी ते देखून ह्या वाटेन चलचेक तुमी ल्हान प्रमाणाचेर तुमच्या बेस साहेबाच्या तुमच्या वडिलांच्या मार्गदर्शना खाल तुमी सुरू केल्ली ही वाट मुनवरसूं दी. आनी आमच्या अंतस्करणांत आमच्या काळजांत आमच्या भावांत परगट करचे खातीरच, गरिबांक आमी वयर काडचे खातीरच, सर्वय लोकांक आनी सरकर्ण परजातीचेंक आमचे बरेपणाची कामां आमी परसळ करचें. आनी तशेंच आमचे मदीं एकवट दाखोवन ह्या आमचे परिशद अर्थ बरी जावन आसा म्हणून सगल्यांक दाखोवचेक अस्वसे केल्ल्यांक हांव तुमकां समेस्तांक सभासकी वाटयतां.